जर जावन पासून तो हिंगा सगळे बिल्डिंगेचे टॉयलेटीचे उदक सोडटा रातचे 12 तेगे सगळे काम करप रातचे रोड म्हणल्यार रोड ताणें क्रॉसिंग केला रातचे करप टावर बसयलो रातचे काम सगळे आमच्या घरांनी ल्हान ल्हान भुरगीं हाय फाल्यां परवा तेंकाय दुयेंस वाडले जाल्यार दुयेंसां येयले जाल्यार ही आमकां जायना दुयेंसां काडपाक तेका लागून आमकां टावर नाका तेणें बंद करपाचो टावर उचल्यान तिका घाणीचे टॉयलेटीचे उदक सोडटा आयज कितलीं वर्सां जालीं कंप्लेंट केल्या लोकून तो आयकना कंप्लेंट केल्या लोकून आपूण बंद करता म्हणटा आनी घाणीचे टॉयलेटीचे उदक सोडटा बारीक बारीक लोक आहा तो टॉयलेटीक टाकी मारता आनी टाकयेंत उदक सोडटा पूण इतले येदी व्हडले बिल्डिंगेचे उदक टॉयलेटीचे तो गटरान सोडटा विचारपाक येयलो तेका बाबा तुजे कडेन कितें परमिशन आहा ती म्हाका दाखय म्हण हो म्हाज्या आंगार येयलो परमिशन तूं मागपी कोण का म्हण सांगता म्हाका परमिशन तूं मागपी कोण आनी म्हाका ढकळलो सुद्दां तेणी हांवें सांगलो हांव लोकल पंच म्हण हांव येयला म्हाज्या वाटेर कितें घडटा तें म्हाका कळपाक जाय हो म्हाका सांगता तूं कोण विचारपी का म्हण म्हाका ढकलून उडयला हेणी हो टॉमी कारवालो इलिगल हांगा टावर ओपन करपाक लागला जिओचो रातचो 12 गुटोंक तो रोड खणून घेवन केबल वायरींग घेता आनी तो कनेक्ट करून घेवन आयज तरी टावर ओपन केला हांगा सगळो गांवचो लोक हे टावराक अपोज करपाक लागला पण आमकां हे गांवांत टावर नाका पयलीं टावर हांगा चालू आशिल्लो पण तेकाय गांवच्या लोकांन अपोज करून बंद उडयला आनी हो आतां परतून हांगा टावर ओपन करपाक लागला आमी सगळे गांवचे लोक एकट्यान जाला आनी हे आमकां हांगा गांवांत टावर नाका सगळ्यांक लोक बोवाळ मारता म्हूण त्या बिल्डराक आमी मेळ्ळे तो सांगता लोकांक कितें त्रास जाता जाल्यार खंय तांणी खात्याक वचून विचारचें He as if he calls himself a punch, he has no authority under the Panchayat Raj Act. He is just an ordinary citizen like anybody else. If he has any authority, he should do it in writing. If those people have lodged a complaint before him, it is for them to write to me. Whatever has been written to me, I have replied back to them. So the question is, they can't take law into their hands. My simple thing is that whatever grievance you have as an individual, as a citizen, you take it before the authority. The law authorities will look into it. माजोड्डे जिओ टावर नाका म्हूण लोक एकठांय जाल्यात झेडपी नेली रॉड्रिक्सान आपल्याच जाग्यार टावर घालपाक दिल्ल्यान आनीक बोवाळ तें आतां ZP आमगेलें गांवचें इतू बरें म्हणटाय आमी सगळ्यांक बरें केलां वायट केलें म्हूण कोण म्हणपा ना पूण तें बरें केलें आसतना तेणें आतां कित्या म्हूण आपणाचें घेयलें थोडेशे पयशां लागून तेणें अशें करपा नाका आसलेलें सो टावर घालचे पयलीं तेणें आमकां लोकांक इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें कायद्या प्रमाणे आनी स्पेशली पंचायतीन प्रायवेट प्रॉपर्टीन तांकां लायसन दिवप ना Yes, we deal. That's why we have to work as per this permission. No, we don't come here to say that is the last body. Permission is given by the Panchayat of Majorda Uttar Kalata. So we have to go by that. Nothing is given to us. Nothing except blindly the permission was given. Show us some documents. whatever is being done now this network whatever is going to come it is in the interest of the public जे कितें हांगा जातलें ते it is in the interest of the public This tower is not illegal. Many people in our ward have approached me also, people. We don't get internet and Wi-Fi. And also we don't get proper signals. That is why in thinking in the good to move with modern times, everything is going to become cashless. I decided to offer my place. I have leased it out to Jio. Let the law take its course. And I have not done this for money. We are earning enough. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक.